साथ है, संकल्प भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। ओके आयज जी विक्ट्री आमी पळयता जशी वेस्ट बेंगालाक जाली, आमचे आसामाक जाली, तशीच पुडुचेरी जाली आनी जे केरला केन्नाच आमचो एकूय आमदार नासलो, थंयसर आमचे परफॉर्मन्स बरे जाले. तशेंच तामिळनाडू हांगा भारतीय जनता पार्टीचे परफॉर्मन्स बरे आसा, पयलींच्या पेक्षा आमचे इन्क्रीज जाले, वोट शेअरूय वाडलेलो आसा. एक खूब उमेदीची आनी हे सगळे श्रेय म्हणटा ते आमच्या कार्यकर्त्यांक वयता, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक वयता. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा वेस्ट बेंगालान जे प्रमाणे आयज थंयसर जी आदली मुखेलमंत्री असलेली ममता बॅनर्जी हेजी जी हुकुमशाही असलेली हे सगळ्यांक खबर असलेले. आणि आयज त्या स्टेटीन भारतीय जनता पार्टीन जे आयज परफॉर्मन्स दिल्लेले आसा ऑलमोस्ट 200 सिटाचेर, म्हणल्यार आतां ऑलमोस्ट आमी जेन्ना पळयताले तेन्ना 199 200चेर पावलेले आसा. म्हणल्यार इट इज अ सारकी वन सायड विक्ट्री जाल्लेली आसा. म्हणल्यार असो लोकांनी वेस्ट बेंगालाचेर इतलो आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलेलो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी जेणे थंयसर कॅम्पेनींग केलें, तसोच आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी भाई हेजेवूय थंयसर आसले, तसोच आमचो नॅशनल प्रेजिडंट जेंच्यांनी हे सगळ्यांनी मेळून आयज जी मेहनत केली आनी आमच्या आख्खे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जे करून दाखयला वेस्ट बेंगालाक. आनी हो वेस्ट बेंगाल जी स्टेट आसा ती भारतीय जनता पार्टी कडेन येयलेली आसा. हेज्या लागून आमकां सगळ्यांक एक मोठो गर्वचो दीस आसा. त्याच प्रमाणे आतांच आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे गोंया राज्याचे पणजी हेड ऑफिसान हेचे सेलिब्रेशन जालें. आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो पार्टीचो अध्यक्ष दामू नायक हे थंयसर उपस्थित आसलेले, हांवूय थंयसर उपस्थित आसलेलो. आनी थंयसर जे हिसपान आयज जो जल्लोष जालो, जे लोकांच्या भितर खुशी आसलेली, आनी आयज आमचे मुर्मगांवान एक शॉर्ट नोटिसाच्या भितर आयज सगळी आमची येदी व्हडली रॅली जाल्या. इतले सगळे जाण बायक घेवन आपूण स्वता जावन जे कार्यकर्ते इन्वॉल्व जाले हेज्या वरसून तुमकां दिसता कित्याक आयज भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसा हेजेर ही पार्टी ची बुन्याद जी आसा ती आयज हे पार्टीची बुन्याद हे कार्यकर्त्यांचेर आसा. आनी हे कार्यकर्ते जे आसा हेच पार्टीक जिखून हाडूंक शकता. बाकीचे जे आसा ते आमी फक्त फेस, आमकां जेंका जे फेस म्हणटा आमी पार्टीचे फेस म्हणटात ते, बट ग्राउंडाचेर काम करपी हे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा. आनी आयज आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तशेंच आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष श्री दामू नायकान स्लोगन दिल्लो आसा आयज पणजे कितें 2027 जे आसा ते आमी 30 सीट भारतीय जनता पार्टी जिखून हाडटले म्हणून गोंयांत हे आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लेलें आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा हे 30 सीट्स आमचे गोंया भितर जिखतले, हेजे भितर म्हाका मातसो डावट ना. हे ऑलरेडी हॅट्रीक जाल्लेली आसा. परत चवथे फावटी भारतीय जनता पार्टीचोच गव्हर्मेंट आमच्या गोंया भितर जातलो. आनी आमचे जे कार्यकर्त्याचे सगळ्यांचो जो जोश पळयलो नंतर म्हाका इतली खात्री आसा की मुरगांवांसून सुद्दां आमची भारतीय जनता पार्टीचे सीट 100% जिखून येतले. इतले सांगता आनी परत एकदा आमच्या सगळे कार्यकर्त्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा जे हांगा सगळे जाण उपस्थित रावले. 5 राज्यांत जे वेंचणुको जाल्यो तेजो कावंटींग आयज जालें आनी सांगपाक बरें दिसता की ह्या 5 राज्यां भितर 3 राज्यां ही परत एकदा एनडीए कडेन भारतीय जनता पार्टी कडेन येयल्लीं आसा. तातूंत पोंडिचेरीनी आमच्या एनडीएचें सरकार आसा आनी आसामान आमी चवथे फावटी सरकार करतात. आनी आमी करता आसतना आमी बेश्टे काटार आमकां भोवमत ना. आमी आसामान जवळ जवळ 100 MLA आमचे थंयसर निवडून येयल्ले आसा. आनी सगळ्यांचें जें लक्ष आशिल्लें तें वेस्ट बेंगाल हे खंयच्याय परिस्थितींत आमकां भारतीय जनता पार्टीक जिखपाचें आशिल्लें. आनी ह्या खातीर आमचे थंय कार्यकर्ते जेणे आपलो जीव तोडून हेका काम केलें, इलेक्शना खातीर काम केलें. कितलेशेच कार्यकर्ते आमचे थंयसर म्हणजे तृणमूल काँग्रेस आनी ममता बॅनर्जी जी थंय दादागिरी आशिल्ली ती आमी सगळ्यांनी पळयल्या, टीव्ही वयल्यान आमकां पळयल्या आमी सगळ्यांनी. कितलेशेच कार्यकर्त्यांनी आपलो जीव दिल्लो आसा, तांकां जिते मारलेले आसा. अशी हुकुमशाही आनी अशी दादागिरी थंय चलताली. सेंट्रल जे एजन्सीज आसा तेंचेर तृणमूल काँग्रेसचो विश्वास नासलो, सेंट्रल एजन्सीचो विश्वास ना, हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाचेर तांचो विश्वास ना. एक बरें काम थंयच्या कार्यकर्त्यांनी दिलें, हें श्रेय ते सगळ्या कार्यकर्त्यांक वयता. त्या खातीर आयज आमी मुरगांव मतदारसंघाचे जे कार्यकर्ते आसा ते तांचें अभिनंदन करपा खातीर आमी जी व्हडली आयज रॅली काडली. त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी अभिनंदन करता. आनी तुमचे फाटल्यान आमी आसतले
जशें आमच्या आमदारान सांगलें जे तरेन आमदार मुरगांव मतदारसंघात काम करता ते पळयत जाल्यार येणाऱ्या जे आमच्या अध्यक्षान जे नारो दिल्लो आसा 27 आणि 30 तातूंत आमचो आमदार आसतलो हातूंत मातूय दुबाव ना. जे तरेन आमचे कार्यकर्ते काम करतात ते पळयत जाल्यार आमदार हातूंत जिखतलो हातूंत मातूय दुबाव ना. देव बरें करूं. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं हांव तिनूय स्टेटीक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. आमचे आसाम, आमचे वेस्ट बेंगॉल आनी 2 स्टेटी निवडना ते खरेंच तेमी बरें ट्राय केल्ले आहा. सो आयज आमचे मुरगांवकारान चिंतलेले कितें हांकां रॅली काडून भोवमतान म्हणल्यार अशें मेसेज पावोवपाची आहा की ही बीजेपीचो सरकार आसतलो आनी हे परतून आमचे इलेक्शन 27 जातले ते 30 आमच्या आमदारान सांगले 30 आमच्या आमदारान तेच्याकूय आमी चड ट्राय करतले. थँक्यू. ह्या फावटी थंयसरल्या जनतेन म्हणजे बंगाली जनतेन जो कौल दिला तो जवळजवळ आउट ऑफ 293 199 सीट्स बीजेपीक मेळ्ळेले आसात. हो खरोच अभिमानाची गोष्ट आणि अशी परिवर्तनाची लाट थंयसर हाडल्या की थंयसर आणि पूर्ण बेंगॉल हे भाजपमय जाल्लेले आसा आणि तो आनंद सेलिब्रेट करपा खातीर आमी आयज थंयसर आमचे कार्यकर्त्यां सयत आमी थंयसर मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीत उतरलेले आसात. आमकां गॅरंटी आसा की हीच लाट अशी 2027 सालात गोंयांत सुद्धा आसतली आणि भारतीय जनता पार्टीचा संकल्प भाई तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. संकल्प भाई तुम आगे बढ़ो. तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो. संतोष. कबीर सिंग. Hey!